सर म्हाका एक गजाल ना हांव सांगता म्हाका आनी हाका धरून हांगा प्रश्न आयलो शिक्षणाचो. गोंय स्वतंत्र जायत साकून आज मेरेन आमचें जें शिक्षण जें कितें चल्लां स्पेशली प्राथमीक लेवला वयलें थंय साकून आमी सामके फेल जायत चल्ले. कारण आमी पळयतात गोंयांत इतल्यो शाळा आसात सरकारी त्यो जवळ जवळ सगल्यो म्हाका हांव सर तुमकां मुद्दाम ह्या प्रश्नाचेर विचारपाक सोदतां. कारण जर आमची रिक्रुटमेंटूच कॉम्प्रोमायज जातली, जंय आमी क्वॉलिटीचेर घेनात, क्वॉलिफिकेशनाचेर घेनात, क्रेडिबिलिटीचेर घेनात, जाल्यार आमी हो हाजो मनीस हो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस म्हण ब्युरोक्रसी घेतात. तशेंच चल्लां तें. पयशे दिवन आमी पुलीस घेतात. ज्या पुलिसांनी फाल्यां आमी कायद्याचें रक्षण बिक्षण करपा जाय अशें हें करतात. हातूंतल्यान जी ब्युरोक्रसी तयार जातली किंवा हातूंतल्यान जी एक लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम तयार जातली, त्या लॉ अँड ऑर्डर सिस्टमी कडच्यान सामान्य मनशान अपेक्षा दवरप ती कितें? नो कमेंट्स. हाजेर म्हजे कमेंट्स ना. हांव इतले खातीर कमेंट्स ना. हांव अशें म्हणटा की इट इज अशी न्ही की सगळेच कडेन तशें जाला अशी न्ही. तुमी बदल लिडरशिपीचो मुद्दो घेतलो. भाऊसाहेब बांदोडकरा तेंपावेली गोंय आनी 1900 आनी 2013तलें गोंय हातूंत जमीन अस्मानाचो फरक आसा. बरोबर. त्याच वेळा ज्या पॉवरफुल पद्दतीन भाऊसाहेब बांदोडकर एका सिव्हिल सर्वंटाक एका ब्युरोक्रेटाक सांगू शकतालो अरे हांव सांगता हें काम तूं कर, तें आज तूं सांगूंक शकना. कारण आज ताजी पॅरामिटर्स वेगळे आसात. लिडरशिपीकूय तूं कंप्लीट ब्लेम करत वचनाका. तूं सोद. आज तुका कितें जालां, आज तुका सोदचें पडटा. ह्या लिडरशिपी कडेन कितें बरें आशिल्लें हांव नांवां घेना, बरोबर, कारण घेवप न्ही ती. पूण हांव तुका सांगता शिक्षणाचो प्रसाराचेर तूं चल. शिक्षण एकच भाग हांव घेता आनी शिक्षणाचो प्रसार पळयता, शिक्षणाची क्वॉलिटी पळयता, शिक्षणाची क्वॉन्टिटी पळयता. क्वॉलिटीचेर आमकां खूब कितें करपाक जाय. राष्ट्रीय स्तराचेर आमी खूब उंचात. सिनारी बाबानूय तें सांगलें भरपूर उंचात. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियाना सारकी डॉक्युमेंट सांगतात आमी खंयच्या लेवलाचे आसा. पूण तूं पळय त्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्यांनी रोयली ते पयले भाऊसाहेब बांदोडकर त्या लेवलाचे प्रायमरी गांवांतल्यो शाळा. वॉज इट नॉट विजनरी? ही हॅड ए विजन. तूं फुडें यो. सरकारी पावंड्याचेर वेगवेगळे कडेन सरकारी कॉलेजी सुरू जाली. आज ती कॉलेजी अतिशय बरें काम करतात. हांव म्हज्या सॅक्टरांतली म्हण सांगना पूण अतिशय बरें काम करतात. कोणीय एग्री जातलो. ती एका लेवलाक पावली कारण रिक्रुटमेंट जो पळय स्टाफाचो त्या लेवलाचेर पळय जाला त्या रिक्रुटमेंटाक खंयच तुका कमीपण नाशिल्लो. फूल मॅरिटाचेर त्यो जावन गेल्यो. तूं आज यो आनी आमच्यो गोंयांतल्यो कितल्योश्योच स्किमी, तूं इंट्रस्ट फ्री लोन स्कीम घे, गोवा स्कॉलर स्कीम घे, तूं स्पेशल स्कीम फॉर प्रमोटींग सायन्स एज्युकेशन घे, सायबरेज स्कीम घे, लॅपटॉप स्कीम घे, कितेंय घे तूं खंयचीय पळय स्कीम किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाची स्कीम पळय. तुका दिसना हाजे फाटल्यान विजन ना? हाजे फाटल्यान कोण तरी 20-25 वर्सां नंतरचें गोंय पळयना? कितली टक्क्यान तें पळोवचें पडटा. अल्टिमेटली इट इज अ कॉम्प्रोमायज. राजकारणी खंयचोय उरतलो ताका एक कॉम्प्रोमायज करचोच पडटलो. तुवें पळोवपाक जाय इतलेंच की हातूंतलो खंयचो राजकारणी फक्त कॉम्प्रोमायजूच पळयता आनी बाकीचें कांय पळयना. बाकीचें कांय पळयना. यू हॅव टू. इट इज अ प्रॉडक्ट मिक्स. सो ह्या विचारांतल्यान जर विचार केलो शिक्षणाच्या बाबतींत आमी कमी आसात, क्वॉलिटी वायज आमी कमी आसात, एग्रीड. पण ऑल इज नॉट लॉस्ट. अजून ऑप्टिमिस्टीक आय एम 100%. आय हॅव टू बी ऑप्टिमिस्टीक. सामकें. तुमचे ऑप्टिमिझम सोंपलें जाल्यार आमी आनी कितें करपाचें? वी हॅव टू बी ऑप्टिमिस्टीक. सर कितें 2 मुद्दे. एक जो गव्हर्मेंट जॉबाचो जो म्हाका दिसता तुजी फ्रेंडा कडच्यानूय तुका आयकूं येता आसतलो तो ताजेर पयलीं. आनी दुसरें वाल्मिकीन काडिल्लो तो सामको म्हत्वाचो प्रश्न की रोल मॉडल्सूच नात. सो तुजे खातीर कोण हिरो आनी कोण तुगेले हे असलेच जे आसा मनीस ते रोल मॉडल जावन उरतात आनी आयडियल आनी प्रिंसिपल रोल मॉडल्स नात. हाका लागून फटको बसतात. ना GPSCचो मुद्दो काडलो. कालचीच गजाल सांगता. काल म्हाका काय मामलेदार पोस्टा खातीर जे ओरलीक बसलेले ते भुरगे येवन मेळ्ळे की आमचेर इंजस्टीस जाला म्हणून. आमी जालें कितें तर रिटर्न्साक ते बरे हाय मार्क्सांनी पास जावन आयले. ओरल बिरल सगळी बरी जाली पूण ओरलीचें कितें पेन्सिलेन खंय सगळें. आनी जे कोण सामके टॉप मोस्ट आशिल्ले, हांव GPSCचें कांयच म्हणना, GPSCन एक वेळ काम बरें केलां असो येता पूण थंयच्यान मुखार खंय रिजल्ट वता थंयच्यान सगळें परतता आनी थंय कोण तरी भलतेच मनीस येवन थंय लागल्या. आनी हे भुरगे जर परत वचून थंय तांकां विचारीत न्ही तुमी करा म्हणटा कंप्लेन, तुमी करा कंप्लेन, आमी तुमकां ब्लॅकलिस्टान घालता. पण हांव डिसएग्री जाता. सर सांगात. कित्याक
जी सिस्टीम एडॉप्ट केल्या आपल्या गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ती दुसरे कडेन करतात. पण कितें केलां, इंटरव्यूक जे मार्क आसतात ते अगदी कमी दवरल्या. म्हणजे जे कोण इंटरव्यू कोण बोर्ड येता पळय तांकां तितलो मेळना. म्हणजे थंय जे परफॉर्मन्स जालां तुमचें, तुमची क्वॉलिफिकेशन, तुमचें रिटर्न हें ताका चड मेळटात आनी हाका कमी मेळटा. सो दॅट इज नो हांव म्हणटा तो मुद्दो हो, फॉर सुरेश. मॅनिपुलेशन. हांव म्हणटा मुद्दो तूं वता ते क्वॉलिटी ऑफ ब्युरोक्रेसी जी तयार जातली हातूंतल्यान ताजेर वता. हांव म्हणटा की आमचे भुरगे गव्हर्नमेंट जॉब म्हळ्यारच जॉब, नाल्यार आनी कांय जॉबच न्ही, हें कित्याक चिंततात? ही मेंटॅलिटी खंयच्यान येता की आपण आनी कांयच करपाक शकना, आपण गव्हर्नमेंट जॉबच तेच करपाक न्ही, शकता. सेक्युरिटी तांकां दिसता की आपल्याक रेग्युलर पेमेंट मेळटलो, काम म्हणलेशें आसपाना, काम नाही, हे करपाक सुद्धा कांयच कित्याक दिना. चिंतूंक जाय आजच्या जनरेशनान, काम नाका कित्याक. तेच हांव तेच म्हणटा. न्ही, तेच म्हाका कितले जाण सांगता की ना जालें शिकलो न्ही आतां गव्हर्नमेंट जॉब मेळ्यार पुरो म्हणटा. गव्हर्नमेंट जॉब कित्याक काय म्हणून विचारता हांव. एवरी सॅटर्डे संडे खंय ना खंय तरी खंयची तरी आन्सर करपाक वता एग्जाम गव्हर्नमेंट जॉबाची. कित्याक? अरे बाबा इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, कितें तरी वेगळें करा. वेगळ्याक म्हत्व ना हांगा आसा, कांयच न्ही करू शकता तुमी. बरोबर. एक कॉम्प्युटर सारको करपी मनीस तो वता आनी खंय तरी पिवनाचे जॉब सोदता. कितें अर्थ आसा तेका? अरे तूं कॉम्प्युटर सारको करता, इतले 7-8 वर्सांचो तुका एक्सपिरियन्स आसा, कितें तरी तुज्या कॉम्प्युटरानूच कितें तरी नवें घाल. एक मॅकॅनिकल वर्कशॉपान एक भुरगो काम करता, 12 वर्सां जालीं काम करता, ताका इतलें एक्सपिरियन्स आसा, पूण तोय बीन खंय तरी एक खंय एलडीसीचो आपल्याक जॉब मेळ्ळो जाल्यार पुरो म्हणटा, गव्हर्नमेंट जॉब मेळ्ळो जाल्यार पुरो म्हणटा. अरे तुजें एक सेपरेट वर्कशॉप घाल, जोड, कित्याक जायना? कितें दिसता हें जेन्ना सगळें आयकता तेन्ना तुमी ही मानसिकता बदलपाक शकतले काय तुमकांय बी ही मानसिकता घेवन कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटले? ना पळय, ताणें सेक्युरिटी म्हळ्यार सारकें म्हळें, पूण आनी एक म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी ना. तूं शिकलो जावं, डिग्री आसूं, कितें जावं, तुका सॅलरीची एक सिलींग कशी मेळपाक लागता. 8-10 हजारा वयर तुका गोंयांत बरी नोकरी अशी मेळपाची तुका शक्यता खूब कमी आसा विथ तूं जर फक्त बॅचलर्स डिग्री घेवन गेलो जाल्यार. आज तुका 7-8 हजारान ड्रायव्हराची नोकरी मेळटा, म्हणून तो शिकून इतले त्रास काडून फायदो कितें? म्हणून डेफिनेटली गव्हर्नमेंट ऑफिसाक पिवन म्हणून काम करपाक तयारी आसता गेली. हय, पूण तातूंत सेक्युरिटी तरी आसता आनी प्लस करप्शनान तुका वयले खूब भपशे मेळटा ते ताजो स्कोपूय आसता. सो तातूंत लिमिट्सूय ना कांय, आनी पार्टीचें काम केल्यार तातूंतय आनीक पयशे मेळटा. सो गव्हर्नमेंट जॉब इज मोर देन जस्ट सेक्युरिटी. इट हॅज स्कोप फॉर अनऑफिशियल प्रमोशन्स अँड पर्क्स. सो फाल्यां तुमी ह्या तरणाट्याक कशें हँडल करतले? तुमचे म्हऱ्याक येवन ते नोकरेच मागतले तुमी फाल्यां सत्तेर आयल्यार? हय ना, पूण इट हॅज टू बी बेस्ड ऑन क्वॉलिफिकेशन्स ओनली. ही मेंटॅलिटी समाजाची बदलूंक शकता काय हय, तुमच्या? कारण तुमचे म्हऱ्याक येवन ते फाल्यां नोकरीच मागतले. आतां तूं आयलो पावराक, आपल्याक नोकरी दी म्हणटलो. ते तुमी कशें टॅकल करतले? दिल्लीक केजरीवालाक निवडून दिलो, समजा बहुमत मेळिल्लें जाल्यार इतल्यान ताचें सरकार येवपाचें. सत्तेन येतकीर ही समाजाची मेंटॅलिटी किंवा आमच्या सारक्या राज्यान अशा तरेचो पक्ष येत जाल्यार समाजाची ही मेंटॅलिटी बदलू शकता काय कोणी, अशें दिसता काय? ना, तुमी एक नोटीस करा न्ही, कॅम्पेनिंगान केन्नाच अशें म्हणा की ऑर इवन अशें रुमर आयला की ह्या आम आदमी पार्टीक काम केल्यार तुमकां कितें तरी बेनिफीट आसतलो. कितेंच बेनिफिटाचे एक्सपेक्टेशना शिवाय लोक आपली कामां, प्रायवेट कामां सोडून पूर्ण देशांच्यान धांवून दिल्लीक वचून प्रचार केला तांणी आनी जिखतकच सगळे परत आयला. इनफॅक्ट 20,000 व्हॉलंटियर फूल इंडियाच्यान आयल्या. ते दिल्लीवाले अर्दे पसून आसचे ना तातूंत, म्हणून तांकां ते दिल्लीन जॉब मेळपाचो स्कोपूय नाशिल्लो. ते आयल्या ते फक्त देशा खातीर कितें तरी आमकां बरें जाता अशें दिसता. यू आर ऑप्टिमिस्टीक? एब्सोल्युटली यू आर ऑप्टिमिस्टीक. कम्प्लिटली ऑप्टिमिस्टीक. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका सर सांगात, टायम सोंपपाक पावला, पूण आमची गुलामीची मानसिकता अजून तशीच आसा? आमी लास्टाक आमकां एक तर सरकाराची गुलामी करपाक जाय, नाल्यार आनी कोणाचें हें करपाक जाय? स्वता भायर सरून कितें तरी स्वताची हिमतीचेर कितें तरी गुलामी हांव म्हणिना, पण स्कोप जर मेळ्ळो जाल्यार गोंयकार सुद्दां काम करता. गोंयकार कोवीड कित्याक वता आनी खंय थंयसर वचून कित्याक जॉब घेता? जर ताका तुमी हांगासर दिलो जाल्यार इट्स नॉट, आय मीन गोंयकारांक कॅपॅसिटीचो प्रश्न न्ही. हय, हें करप रॉंग. तुमी गोंयचे भुरगे इतले इंटेलिजंट आसून हांव मानसिकता पळयशी तूं ऑन एन एवरेज कंपेर कर ऑल इंडिया आनी हें बी डेफिनेटली गोंयचे जाते आनी हातूंत म्हण संस्कार म्हणटा हातूंत म्हणटा आयक्यू तांचो खरो हायर दॅन ऑल इंडिया हेचे. पण हे थंय वतात कित्याक? थंय त्रास काडटा. सावदी अरेबिया बी इतले वतात आनी हें करतात कित्याक? नोकरी. हांगा तुमी दिया मरे तांकां, हांगा तुमकां मायग्रंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करात. ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करात.
ओके सुपयता म्हाका नागेश बाबा एक गजाल सांगात 60 वर्सां जेन्ना जातली गोंय मुक्ती हय अशी खंयची एक गजाल आसा हय. जी तुमकां बदलिल्ली पळोवपा जाय 60 वर्सां जातली जेन्ना म्हाका 60 वर्सां जातली तेन्ना गोंय गोंय खंयची एक गजाल आसा गोंयांतली तुमकां गोंया भितर तश्यो खूब बदलिल्ली गजाली पळोवपा- आसात एक पिक करून सांगा न्ही म्हाका Priority जी. म्हाका गोंयांत एकूच बदलिल्लें जाय की ही जी पळय मानसिकता आसा ही हांवें वदळ सुरवातीक सांगल्या ती मानसिकता म्हणजे जातीवाद धर्मवाद हें जें कितें पळय जें आमी जें पळय डिविजन्स पळय जे तें आमचे वचपाक चल्ले, जाय ती जर गेली तर गोंय साल्वार ती जर वचना गोंय अशें चिखलांत रुतत वता. सर एक गजाल जी बदलली जाय गोंयांत गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जातली तेन्ना खूप सकारात्मक विचाराचो आणि समान म्हणजे सामाजिक न्याय आणि इक्वालिटी ह्याचेर विश्वास दवरपी समाज तयार तुम्ही जावचो. त्याच लायनीचेर आसात. हय तुम्ही 100% ताणें वेगळे तरेन सांगलां तें. हय. बेसीक म्हणजे पायो तो जायत जाल्यार पुराय समाज गोंय जाता. पुराय गोंय सुविद्य जावचें आनी म्हाका दिसता सुविद्य जावचें. तुम्ही ह्याच लायनीचेर आसा सुविधी म्हणटात तेन्ना सुविधी म्हणटा तेन्ना हांव ह्याच लायनीचेर आसा की जर लोकांच्या तकलेंतली जातीभेदाची हाजी ताजी म्हणटा जर ती जर पयस वतली जर जायत जाल्यार शिक्षण सामकें महत्वाचें एनलायटनमेंट महत्वाची एनलायटनमेंट महत्वाचें आणि ते शिक्षण नॉट फॉर जॉब बट फॉर क्रिएटिंग इंडिव्हिज्युअल्स. सांग 60 वर्स जात तेन्ना तुमचो सामको मेन काळा भितर खंयची एक गजाल बदलली पळोवपाक आवडटली राजकारणी हे बदलून लोकप्रतिनिधी येवचे अशें म्हाका दिसता. राजकारणी आसची न्ही लोकप्रतिनिधी आसचे तो लोकप्रतिनिधी म्हणटा तूं तयारी करता म्हणून विचारता एक गजाल खंयची एक गजाल आसा हाचे बाबतींत हांव अशें खंयच्या राजकीय पक्षांत ना पूण गेल्ल्या 50 वर्सां नंतर एक नवी पॉलिटिकल भाशा कोण तरी उलोवपाक लागला लागला आणि तो ती आयकुपाक बरी दिसता. ना आयकुपाक न्ही तो एक आशेचो किरण समजा ओके. म्हाका दिसता कारण इथे कांयच नाशिल्लें वेळ सोंपला सोंपले. सांग एक गजाल 8 वर्सांनी कितें पळोवपाक दिसतलें आम आदमी पार्टीचें सरकार गोंया भितर गोंया भितरूच न्ही भारतानूय येतलें सरकार ताचे कॉन्फिडन्स आसा आमकां पूण मेन म्हळ्यार जशें तुमी पळयलां आसतलें रघुनाथ माशेलकर जशा महान मनशांनी एक आमकां रोड मॅप करून दिला. फाटल्या वर्सा ताचो लॉन्च जालो 2-3 प्रोग्राम जालो सगळे विसरले. आमकां तो मास्टर प्लॅन दिला. वी आर ऑलरेडी 2 years लेट. ऑलरेडी तो मास्टर प्लॅन घेवन तो विजन डॉक्युमेंट घेवन आमी सगळे तातूंत जे 7 मुद्दे दिल्यात आनी तुम्ही जर पावराक आयल्यार तुमी तो मास्टर प्लॅन घेवन काम करतले एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली म्हाका दिसता हाजेर आमी थांबया. खूब पॉझिटिव्ह गजालीचेर व्हेल्यात लास्टाक की मास्टर प्लॅन तयार आसा फक्त ताची इम्प्लिमेंट करपाची जी राजकीय इत्साशक्त आसा आणि जे कन्विक्शन जाय तें दाखयलें जाल्यार खूब गजाली जाग्यार पडल्यो. नाही बाबा वेळ सारको जालो म्हाका खबर आहा उलोवपाक खूब आहा पूण वेळ सारको सोंपला. तुमी सगळे जाण आयले सुरू जाला तो पळय म्हणटा न्ही ते सुरू सुरू जाला हांव जाला. सांगू शकता. ओके हे सर सांगपाक शकता इतल्याचे आमी थांबतात. कांयच कंक्लुडींग करपाचो टायम उरलो ना. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.